The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. गारे सरे सनि सानि पनि पम. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसपीचे सर्व वीक्षकांकाई नमस्कारो हांव धन्या प्रभू. सेंच्युरी वॉइस ऑफ जीएसपी सीझन 4 पावर्ड बाय लेस्मॉट एजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकाई हांव मोगान स्वागत करतास. फुडली राउंड पुतूर नरसिंह नायक एक्सक्लुझिव्ह राउंड चल्लस. तांतो तुम्ही पुरा जनांनी आमगेल पार्टिसिपेंट्सान सांगिल तसले मस्त सॉंग्स ऐकून तांकां हारैक दिल्लेलस. आजी अनेक नवे राउंडा ಒಟ್ಟು आमी तुमगेल मुखार आयलेंची. आयची राउंड एक स्पेशल राउंड आमगेल स्टेज मस्त चंद कोण रेडी जाल्लेस. ह्या पळयतना तुमकां एक कसन म्हणून एक सान आयडिया येवन अशें पुरो जाल्यार आयची राउंड कसलो स्पेशल म्हळ्यार भावगीत सामान्य जावन आमी आयकलेंची. जाल्यार आयची राउंडांतू कवीन बरयिल तेसल भावगीते फिल्मांत खंयची एडॉप्ट जाला की तेसल पद आमगेल कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखार रिप्रेझेंट करचार आसाची. तशी त्या पद्याचे आनंद घेवच्याक तुमी सगळे रेडी जाया म्हूण सांगताची. वापस तुमकां सर्वांकय आयच्या कार्यक्रमाक हांव मोगान स्वागत करतास. आयज आमगेल कार्यक्रमांतू आमगेलो तो निर्णायक जावन तीग जन आसांची. प्रथम जावन आमगेले निर्णायक जावन आसांची आजी श्री शंकर शेणै माम, ख्यात हार्मोनियम वादक शंकर शेणै माम, तुमकां हांव प्रितीन स्वागत करतास. आनीकले निर्णायक जावन आमगेलो तो सेरून घेतलींची पुत्तूर श्री पांडुरंग नायक माम, ख्यात गायक नायक माम, तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. तशीची आमगेल महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आमगेलो टसांची नायक माम, तुमकां मोगान स्वागत करतास. आमगेलो टू एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आसा. ऑर्केस्ट्रांतू आमगेल कॅप्टनाक सुरवेक हांव इंट्रोड्यूस करून दितास तुमकां. तबलेंत आमकां साथ दिता आसांची श्री अभिजीत शेणै, अभिजीत अण्णा, तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. आनीक तबला वादक आमगेलो साथ दिता आसांची श्रीदत्त प्रभू, श्रीदत्त, तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. रिदम पॅड वाजोवचार आसाची राघवेंद्र रंगदोळ, तुमकांय हांव मोगान स्वागत करतास. कोळलू वाजोवचार आसांची लोकेश संपिगे, तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. कीबोर्डांतू आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू, तुमकांय हांव मोगान स्वागत करतास. तशीची हांगा जी पार्टिसिपेट करचे आशिल्ले सकट कंटेस्टंट्साक हांव मोगान स्वागत करतास. आतां मी आमगेले निर्णायक लांगी उलयात. सुरवेक शंकर माम तुमगेले हांव येतास. शंकर माम, आयच्या दिसाक आमगेले कंटेस्टंट्स आतकून तुमी कसो एक्सपेक्ट करतांची? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंच्युरी वॉइस ऑफ जीएसपी तुम्ही कार्यक्रम करचे तुम्ही मस्त एक श्लाघनीय जेवण आसा. ह्या कार्यक्रम इडी देशाचे आमगेले आमचे केल चेडू कोण कोण कशी कशी म्हणटा ते म्हणून आमी भजन येतो भारी मुखार आसा ते आमचे केलें भजन येतो भार लायकून म्हणटा ते भजन आमगेल्यांची म्हण येता आमी. तशींची भावगीत येतो आमी कांय म्हण येना ते म्हणून दाखोवत आसतना एक वेदिका तुमी सृश्टी केलेलें आसा. आनी तूं आमगेले पार्टिसिपेट कोण कोण पार्टिसिपेट करता ते ताणें लायकून म्हणो ती आनीक देशा भितर आमगेलें ज्ञान वाडोवन भावगीते भक्तिगीते पुरा गीते तो आमगेलें एक नांव येवं म्हणून हांव हारयता. तुमकां धन्यवाद दितास. धन्यवाद शंकर माम, तुम्ही आजी आमगेलो टो सेरून घेतली आमकां भारी खुश आसा. पुत्तूर पांडुरंग नायक माम, तुम्ही फुडल्या सिजन्सान समेत आमगेलो टो निर्णायक जावन आशिल्लींची. ह्या सिजनाक तुमकां हांव वापस स्वागत करतास. आयची ह्या राउंडा तुकून तुमी कसो एक्सपेक्ट करतांचे आमगेले पार्टिसिपेंट्सा तुकून? यूथ ऑफ जीएसपी हे सुमार चेडवांक वर्ल्ड वायड तांगेले टॅलंट डिस्प्ले करता आसा. तशीची हे वेदिकेरी तांकां आनीकय चांग म्हणचे तसले ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसा. कितलीं जन वापस तांणी येवन तांगेले सिंगींग फील्ड परफेक्शन करता गेल्याची. तशी आनी आयचे अंतू पुरा जन पार्टिसिपेंटाक हांव शुभ हारैक दिता आसा. चांग जावो म्हणून देव बरें करूं म्हणून लागता आसा. धन्यवाद नायक माम. महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक माम, नायक माम नमस्ते. नमस्ते माम, सामान्य जावन आमी भावगीते राउंड दवरतांची. फुडली आमी राउंडसान समेत भावगीत आयकल्ले आसांची फुडली सिजन्सांतू. जाल्यार ह्या फाटी स्पेशल जावन आमी फिल्मांत एडॉप्ट केला तसले भावगीत दवरलें आसा. माम, खंयच्या खातीर तो एक राउंड सिलेक्ट केला म्हणल्यार एक प्रश्न.
तशीची आईची राऊंड आतुकून एक्सपेक्टेशन्स तुमगेल कसं नसं ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಈತಾಕ म्हणारी आजी आम्ही भावगीते एक कवन एक कवीन बरयलं तसले कवन सिनेमांतू त्यांनी उपयोग करून घेतले तसल पद कसला घेतला म्हणारी एक हॉड रिझन कसं म्हणारी एक भावगीते कवी तागेले मनाचे एक भावनेचे अभिव्यक्ती जावन बरयता ताण बरोवचे कसले एक उद्देशा खातीर म्हणारी तागेल मन तूं कसं पुरा एक विचारा बगे एक आयिल्ले कल्पने आसा आनी समाजाक आपणान कसं सांगता म्हूण लेखता खंयची रितीर सांगता म्हूण लेखता ते पुरा लेखून ताणें बरयता पळय त्या बरयले आशिल्लें भावगीत म्हणून घेता ताका मस्त जन भावगीतेचे गायन संयोजक पुरा ताका साहित्याक अर्थ जेवचे म्हणजे साहित्याचे संपूर्ण अर्थ गूढ अर्थ आणि साहित्याक भितर एक वळद ध्वनी म्हणटात म्हळ्यार एक विचार सांगतना ताजे भितर वयले एक ध्वनी म्हळ्यार विंगड आसता याद रावता कोणी एक दिसता ताजे अर्थ विंगड आसता असल पुरा अर्थ जेवचे म्हणजे एक कंपोजर करून भावगीत म्हणटा तशीची फिल्माक म्युझिक करतना ते भावगीत करतना तो फिल्म डायरेक्टर कसं असं म्हणारी ते भावगीते अर्थ करून घेवन म्युझिक डायरेक्टरा वटो बैसून ताका ताजे अर्थ कसले भितर वयले अर्थ कसले आनी तो ते कशी जनाक पावोवचे खातीर कशी पिक्चरायज करता तेची भावगीते कशी पिक्चरायज करून जनाक सुलभेर ते अर्थ जावचे म्हणजे करता पळय तेन्ना म्युझिक डायरेक्टराक ताजी सिक्वेन्स दोळ्या येद्रा येता अशी अशी आसा हें भावगीतेचें म्हणून त्या सिक्वेन्सा समजावन तो म्युझीक करून जना पावयत पळय तेन्ना ताजी एक रुची ताजी एक चंदाय विंगड भावगीत म्हणचे चंदाय विंगड त्या दोनी छंदच जाल्यार हाजी रीत विंगड ताजी रीत विंगड आमी भावगीती मस्त आयकल्यात जाल्यार एक फिल्म कंपोजरान भावगीते कंपोज केलेले फिल्मातू ते कशी आयक येता ते फिल्म सिंगर्सान कशी म्हणला ते आमगेले चेडवांकडेन जना पावोवचे खातीर हें रावंड आसचें ताजे खातीर हें रावंड आमी विशेश जावन केला आनी तूं निमगेलें एक्सपेक्टेशन कसं जालें म्हणून एक्सपेक्टेशन म्हाका कसं म्हणारी हाजी फुडली रावंडा पशी चंद म्हणा ती म्हणून तितलेच ताजे वयर कसलें एक्सपेक्टेशन ना येस धन्यवाद नायक मॅम आयच्यात राऊंड आम्ही प्रारंभ करते असेल समय सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस्मॉट एजन्स इंडिया तो प्रथम कंटेस्टंट आता आमगेल मुखार येता संची श्वेता नायक श्वेता ह्या राऊंडाक तुमकां स्वागत करतास हांव आज खंयची गीत प्रस्तुत करचार संच तुमी ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋನು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ತಗೋ चिन्नारी मुत्ता फेवरेट फिल्म की तुमगेला वय ओके ऑल द बेस्ट त्या फील घेऊन घेऊन सिंग करा ते ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ
ಹೇಗಿದ್ದನು ಮೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕದ್ದನು ಕದ್ದೊಡೋದಿದ್ದನು ಮನ ಕದ್ದನು ನಾಡನ್ನೇ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಬೀದಿಲಿ ಸಿಕ್ಕೋನು ಏಕಾಂಗಿ ಬಿಕ್ಕೋನು ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕನು ಬಾನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕನು ಬೀದಿಲಿ ಸಿಕ್ಕೋನು ಏಕಾಂಗಿ ಬಿಕ್ಕೋನು ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕನು ಬಾನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡೋಣ ಚಂದಿರ ರಾಮನ ಚಂದವ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡೋಣ ಚಂದಿರ ರಾಮನ ಚಂದವ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ श्वेता इतले अद्भुत गीत प्रेझेंट केले खातीर तुमकां सुरवेक हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद शंकर मॅम श्वेताले पद्या ಬಗ್ಗೆ तुमगेले एक कमेंट्स श्वेता नमस्कार मॅम तू कशी देख पडता खुशी झालं हां लायक म्हणला देवा तुम्ही जाय पण ते कसं म्हणाले फस्टाक चिके बिल्लावर येशील तू सुरू आहे हां सुरेरी ते फस्ट ना म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ ಶುಕ್ಲವಾರ येशील लायक जाणा ते म्हणाले मात्र त्या रिदमा ಒಟ್ಟು आणि त्या अज्जे ಒಟ್ಟು मेलच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता तशें तें एक तें आशिल्लें मागीर तांणी सोणी तुका तांणी बॅकग्रावंड लायक दिपू यू हॅव डन युअर गुड जॉब व्हेरी गुड तांणी भारी आदार करून तुका सपोर्ट केला कळ्ळें मागीर ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ತಂತು ಮುತ್ತ ಮುತ್ತ अशें म्हणटात कट एंड पेस्ट केल्या वरी मात अशें ತಂತು फिलिंग्स म्हाका मस्त उणें अशें की म्हण देख पडटा म्हाका बट अशा परत तुगेलें हें स्टेजार हें म्हणचे एक करेज विंगड लायक म्हणाव तो कळ्ळें चिक्के फील ಸ್ವಲ್ಪ उणें अशें म्हण देख पडटा बाकी पुरा टेक्निकली बरो तुगेलें
परफॉर्मन्स लायक जाला म्हूण सांगता देत धन्यवाद. धन्यवाद शंकर मॅम. नायक मॅम. ಶ್ವೇತಾ नमस्कार माम. ನಮಸ್ಕಾರ. ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯ ನಿಮಗಿತನ ಕಂಚಿ ಪದ म्हणता म्हणा ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋನು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಸಿನಿಮಾचे मळे बरं इल्ल्याल नाव तायना म्युझिक डायरेक्टराल नाव तायना हे कार्यक्रमाचे आमगेले उद्देश कसं म्हणा कवील पद फिल्मा घेतिले म्हणा कवी सर्च वेता नाव कोण कवी सी अश्वथन बरयले. कवी कोण सी अश्वथ म्युझिक डायरेक्टर कृष्णमूर्ती म्हणाले. हा? कृष्णमूर्ती HS कृष्णमूर्ती म्हणाले बरयले. HS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ. सॉरी वेंकटेश मूर्ती सॉरी. हां पण हे जी आम्ही हें राऊंड करू कारण आमगेले चेडवांक फिल्म म्हणटना कळता तांकां फिल्मा ಬಗ್ಗೆ सांगता तांणी बट भावगीते एक कवीन बरयले आमगेले एक संस्कृती संबंध पाविले तेच मेन आयटमा विसरता आमी तेज्या वच्यान एक दोनीच कसं म्हळ्यार प्रारंभ करतना स्वर भायर गेले आनी साहित्य स्पश्ट जावका आमी कवन प्रेजेंट करतना फिल्म सॉंग्सशे प्रेजेंट करचे न्हय कवना म्हणके प्रेजेंट करता. एक गजल फिल्मा तो जगजीत सिंग म्हणटा म्हणले कुया तो गजलशे प्रेजेंट करता शिवाय ते एक सिनेमा पदशे प्रेजेंट करना. मस्त पद आयकल्यार तशीच हें भावगीते हें रावंडा उद्देशूच तेची भावगीते फिल्मा यूज करतना ताजे ते फ्लेवर कशी जना पावोका म्हणले उद्देश तशें जाल्यार ಮಿತನ ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ दिल्यार आनी काही चंद कोण म्हणयात. देव बरें करो. धन्यवाद. धन्यवाद नायक मॅम. श्वेता आणि मुखारी भीन अशी चंदुकोन प्रेझेंट करचे जावं तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट. धन्यवाद. मुखार वेल स्पर्धी आमगेले मुखार येता अशे अनघा योगेश कामत. अनघा आयच्या दिसाक खंयची कवीक तुमी आयके कोण घेन आयरेंचे. आज हांव सांगचे KS नरसिंहस्वामी हांगेले रचने आनी म्युझिक कंपोजिशनर C अश्वथ आनी हे पद सांगिले जानकी अम्मा बालसुब्रमण्यम सर आनी BR छाया हांणी हे पद सांगला आनी मुवीची नांवां मैसूर मल्लिगे. ಕಂಪಿನ ಉಸಿರಲಿ ತೇಲುವ ಜೇನಾಗುವ ಆಸೆ ತೋಟದ ಕಂಪಿನ ಉಸಿರಲಿ ಸೇರುವ ಜೇನಾಗುವ ಆಸೆ
ನೀಲಿಯ ನೀರಲಿ ಬಳಕುವ ಮೀನಾಗುವ ಆಸೆ ಮೀನಾಗುವ ಆಸೆ ಸಿಡಿಲನಿ ಕಾರುವ ಬಿರುಮಳೆ ಗಂಜದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆಸೆ ಸಿಡಿಲನು ಕಾರುವ ಬಿರುಮಳೆ ಗಂಜದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆಸೆ ನಾಳೆಯ ಬದುಕಿನ ഇരുളിನ ತಿರುವಿಗೆ ದೀಪವ ನೀಡುವ ಆಸೆ ದೀಪವ ನೀಡುವ ಆಸೆ अनघा मस्त एन्जॉय करून घेऊन सांगलींच तुम्ही पांडुरंग नाईक मॅम तुमकां कशें दिसलें नगल परफॉर्मन्स अनगा कामत बाई कशी दिसली तुका हे पद म्हणटना लायक जाले चिकेची बट चिके भंय वाय करतशिले ಕೆಲವು ಕಡೆನ ವೈಗಿ ನೇಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸೋಣ್ತ ಅशिले ಅವರ್ ಓವರಾಲ್ ಚಾಂಗ್ जाला ओके मागीर कैगी एक कडेन टेम्पो ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ हां बट ओवरऑल चांग म्हणला तुवें चांग वायस असं देव बरें करो धन्यवाद धन्यवाद मॅम नायक मॅम तुमगेल कमेंट्स अनघा कसले भंय जालें तुका ಗೊತ್ತಾ ಚಿಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ हांव सांगा न्ही हांवें भिवचानाची म्हणून नाही सुरवात. फूड दाखवून स्टेज फेअर आसा बट आज चिकेची शेक जाता आशिल्लें गोतना तुका एक फ्रँक विशय सांगता हांवें इतली वर्स तोकून इतली डेकेड्स तोकून हांव म्हणटा आसतना हांवें स्टेजार बसतना फस्ट 5 निमिश आमकांय तशी आसता चेडा ते भंय आसका ते भंय म्हणचे पशी स्टेजा बगी आशिल्ले एक गौरव जाय इथं म्हणा आमी स्टेजाक देवशे पळयतात बरें. आमी म्हणची पद आसा पळय चेडा ते आराधना देवाला आराधना ते आराधना करतना देवा खंय पावत की ना की म्हणल एक जागृत घेवचें आसा पळय ते एक भय म्हणल तितले काण घेते येते जायत अदरवायज तूं म्हणलें चंद जाला आमा धन्यवाद म्हणलें चंद जाला हें पद आनी हें पद कसो अर्थ म्हणून कळ्ळें की तुका म्हळ्यार हक्किया हाडिगे म्हळ्यार आमगेले पक्षीन पद सांगतना म्हळ्यार ताजे धनीक एक हक्किया हाडिगे तले दुगवाहू म्हळ्यार आमी माते फूल माळताची ते फूल तले आमी अशी अशी करतना ते हालता आसता ते हांव जावका म्हळ्यार एक कल्पनेरी कवीन बरयलें अशी म्हाका दिसता आनी म्हाका गोतना तशी न्हय चेडा हक्किय हाडिगे तले दोगुवाहू आतां आमी कोणे एकलो म्हणता असं म्हणून आमी माती हलयतात बाय माती हलयतात ना बाय बाय तशीची एक पक्षीन जावो पद म्हणतना म्हळ्यार हक्कीय हाडू म्हळ्यार ते इंचर करतना. हां इंचर करतना हें फुल्ला झाड आसा पळय हालता आसता. धोलता हालता म्हणजे पळय धोलता ते धोलचे फूल आसा पळय त्या झाडार आशिल्लें त्या फूल हांव जेल्लाचें आंग आशिल्लें अशी पुरा प्रती एक विचाराक कवी सांगतास अशी जलाचें आंग आशिल्लें तशी जलाचें आंग आशिल्लें अद्भुत जललेखक के.एस. नरसिंहस्वामी साहित्य हें मैसूर मल्लिगे खातीर अश्वत्थान कंपोज करून नागाभरणांनी पिक्चरायज केलें तसलें एक अद्भुत भावगीता हें भावगितेचें एफेक्ट कितली जाला म्हळ्यार हें पद एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा म्हळ्यार ट्यून अश्वत्थान करून करतना फिल्मा खातीर ऑर्केस्ट्रा करतना अश्वत्थाल एकलो असिस्टंट श्रीनिवास मूर्ती म्हणून तो चेन्नई आसची ताणें मागीर म्हाका मस्त परिचय आसता गेले तो कसो म्हळ्यार फुडें दवरून जी.के. वेंकटेशाल काला तो कोण चेन्नई सेटल जाल्लो आतां रेहमानाक काम करता आसतो ताणी केलें ऑर्केस्ट्रा हें ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇದು. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಿಗೆ ಆ ಥರ ಅವರು अश्वत्थ कसं म्हण फिल्माक पुरा रेकॉर्ड करतना तांकां क्लोज आशिल्ले पुरा तांकां येवचें आपयता येवं काम तशी थंय वतना तागेलें वर्क पळोवचे खातीर आपयता. तसले ते पद ताणें श्रीनिवास मूर्तीन तमिळान तूं द बेस्ट रायटर वैरमुत्तू म्हूण आसा
वैरमुत्तूक ते पद आयकसून ताजी मिनींग सांगलें इता म्हळ्यार तो श्रीनिवास मूर्ती आसा पळय तो कन्नडिगा ताका कन्नड कळटा बरें ताणें मिनींग सांगलें ते मिनींग सांगता ताणें पळोवन ताका इतली खूश जावन ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಆಸೈ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಆಸೈ ಈ ಹಾಡಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ವೈರಮುತ್ತು ಅವರು ताणें तें बरयलें म्हळ्यार सन सन आशी म्हाका म्हण हे पदाचे प्रेरणेन म्हळ्यार एक कवी कशी प्रेरणा दिता म्हण तसलें एक पद हें अद्भुत जालेलें पद अद्भुत कंपोजींग जानकी अम्मा ಬಗ್ಗೆ आमी उलोवचें म्हण केना लेजंड ती केन्नाय बेस्टाची सरस्वती ती तशी चंद कोण म्हणा मा तूं धन्यवाद देव बरें कर धन्यवाद धन्यवाद नायक मॅम अनगा तुम्ही आज हें पद सांगिल्ली निमित्ती आमी आनीक एक मस्त पॉप्युलर सॉंग चिन्न चिन्न आसे ताजी एक हिस्ट्री समेत आमकां कळल्याची थँक्यू सो मच धन्यवाद आतां आमी स्टेजा वयर स्वागत करया संदीप सुरेश कामत हांकां संदीप मॅम आज खंयचे भाशेचे एक कविता प्रेजेंट करता संच तुमी आज हांव KS नरसिंहस्वामीन बरयलेलें एक पेट्रियोटीक सॉंग आकाशकेद्दू निंत तें सांगता साज ऑल द व्हेरी बेस्ट लायक कोन प्रेजेंट करा थँक्यू ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆದ್ದೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆದ್ದೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಲ ತುಂಬ ಹಸಿರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಚಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಘೋಷವೇಳುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟವೊಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟವೊಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೆಲದ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಧನಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾವವೊಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾವವೊಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು
ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನುವ ತೆತ್ತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೆರಗೆ ನೆರಳ ನೀವ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನುವ ತೆತ್ತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೆರಗೆ ನೆರಳ ನೀವ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಳಸಿ ಏರುವಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಮೊಳಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆವ ಧೀರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು संदीप मॅम स्टेजर एक विंगड फील हाळी तुम्ही फुल पेट्रियोटीक फिलींग येवची तशें केलें आमगेल्या ऑर्केस्ट्रा तूं अद्भुत जावन तांगेले एक परफॉर्मन्स दिले सो थँक्यू सो मच संदीप मॅम भाषे बेरे भाव ಒಂದು तुम्ही कन्नड गोतना तुमकां तरारी कन्नड अर्थ कोण तुम्ही आईचे सॉंग एक प्रेजेंट केले सर मस्त धन्यवाद तुमकां शंकर मॅम तुमकां संदीप मॅमाल परफॉर्मन्स कशें दिसलें म्हाका कसं सांगचें म्हणून कळना तुगेलो वॉयस इतलो लायक आसा देवा ह्या पद्याक संगीत वॉयस आशिल्लें तुगेलें हेचें बट सुरेर एकच की मद मध्ये केलो सोर चुकत आशिल्लो आनी स्पश्ट साहित्य उच्चार करेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ कडेन मात्र बट तो आमगेले भाशा गोतना तितलें कन्नड इतलें लायकून म्हणलें आसा पळय तें ग्रेट म्हूण संगीत आनी तुका परफॉर्मन्स भार लायक जाला भार लायक जाला तुका वॉयस आसा इतलें लायक आसा ह्या सॉंगा संगीत वॉयस तुगेलें ह्या पुरा अशी बरोवन येयलें की आजी ಬೋರ್ನ ಇಲ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ತಂಗೆಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಜನ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರು ಮಾತು ಚಿಕ್ಕೆ सोर मदमध्ये ಸ್ವಲ್ಪ सट आशिल्लो तें सट जावन जाता सुरेश सोला ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें मागीर तें करेक्ट जाता गेलें तें एक टेंशन अशें पुरो भंय अशें पुरो तद्दिमची जावन अशें पुरो बट ओवरऑल तुगे परफॉर्मन्स भार लायक जावन देवा देतो थँक्यू धन्यवाद शंकर माम नायक माम संदीप कंग्रॅट्स वंडरफुल तुगे Thank you. परफॉर्मन्स इतली खुशी जाली म्हाका ही ताका म्हण म्हळ्यार एक तुका भास गोतना आनी परफेक्ट कन्नड प्रोनाउन्सिएशन केला पुरा वर्ड्स एक वर्ड मिस्टेक केलेलो ना हाजे मीनिंग कसले म्हणून तुका हांव सांगता ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮಮೌನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಆಕಾಶ ಅಪಾವುಚಿ ತಿಟ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಡು एक पर्वत खंय असचे आकाश पावता वैवे खंय पावता पर्वत आकाश लागची म्हणके खंय पावता सांग पळया आकाशक्केದ್ದು निंत थंय ताई पावता आकाशक्केದ್ದು पर्वत हिम हिम आशिल्लो जागो पर्वत खंयचे ते हिमालय हां तुगेल तोंडान येवो म्हणून हांव सांगता म्हाका सांगू येता हां नेक्स्ट लाईन कशें येता म्हण म्हळ्यार ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮಮೌನ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೇರ್ದೆರೆಗಳು ಕರಾವಳಿ म्हळ्यार कोस्टल लायन आतू ते लास्ट आशिल्ले जाग्याक एक उमोदीत किमोळे कोका त्या नमान्यार दोन समुद्र येवन एक ते भारत मातेले पांयाक चरणाक वंदन करता खंयचे जाग ते दोन्ही समुद्र ಒಟ್ಟು मेळ्ळो सावथाचे कन्याकुमारी म्हळ्यार ಹಿಮಾಲಯತಕ್ಕೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಾಯಿ म्हणोर्थ जाले ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆರ್ದೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಲ ತುಂಬ ಹಸಿರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ सगळे देशा भितर आशिल्ले तसले कितली न्हंय आसा तितली न्हंय खंय कर्नाटकांत कावेरी वय कावेरी न्हंय आसा कर्नाटकांत तशी विंगड विंगड स्टेटांत हांगा खंय आंध्रांत तेलंगाणांत गोदावरी आसा तशी पंजाबांत हांगा थंय विंगड विंगड न्हंय पुरा व्हड न्हू सगळे गाद्यांत पुरा एका नमने पांचवे 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 एक शेत येवची म्हणके करता पळय ते हें आनी ते मात्र ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆರ್ದೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಲ ತುಂಬ ಹಸಿರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳು ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಘೋಷ ಏಳುವಲ್ಲಿ ಕೈ ಪೂರಾ आमगेले इंडस्ट्री आसची तसले काही बॉम्बे सुरत असल पुरा जागेर म्हळ्यार सगळे देशाची एक चित्रण इतली पुरा आसल्यार एक बॉम्बेची की
एक पूनाचकी एक तेलंगाणाचकी एकलो तमिळांचकी एकलो कन्नडिगाकी एकलो पंजाबाचकी कोणय असो तांगेल दोळ विंगड विंगड आसता पळोवची दृश्टी मात्र भारत माता करेक्ट. न्ही वे ते हे पदाचे मिनींग चेडा अद्भुत साहित्य कितली चंद कोण ताणें विवरण दिल्लें पळय कितली पुरा आतां तमिळू तेलुगू म्हण बरोवच्या पयस न्ही तो न्ही वे कशी ताणें ते एक साहित्यान तूं सांगली हें विचारू न्ही वे बायला ತುಂಬಾ हसीर दीप म्हळ्यार पंजाबान तूं आमगेले सगळेची आमकां देशा जावका जाल्यार मॅक्झिमम एक नमुन्याचे भात की येवचे पंजाबात कोण हे काय आंध्रात कोण हें पुरो सांगता असं प्रती एक तसलं एक अद्भुत साहित्य आनी तूं प्रेजेंट केलेले एक वे आस पळय जे हें पदा स्ट्रेंथ जावका वॉयसा स्ट्रेंथ नासल्यार म्हणूं जायना हें म्हणल्यार भजन शे जाता भजन म्हणूनच वे म्हणून भजन एक जावका देशभक्ती म्हणटाना आमकां आमगेले भितर आशिल्ली ताय हांगा कांटो ताय उठान राबचें म्हणटा पळय तें आसल्यार मात्र आमकां देशभक्ती तसलें एक अद्भुत जावन तूं म्हणला देव बरें करो. थँक्यू. धन्यवाद नायक माम. संदीप माम तुमकां हाजे मुखांतर कन्नड एक शिकचीच असेल एक अवकाश म्हणून लेखता हांव या. धन्यवाद तुमकां. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आत्ता वेदिकेवेर स्वागत करूया वैष्णवी पी नायकाका. वैष्णवी आजी कंची भाषेचे कंची कविले कवन सांगता संच तुम्ही. ಚಂದ್ರಮಂಚಿಗೆ ಬಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕುವೆಂಪು ಸಿಂಗರ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. केरळा तुका आयल्यार समेत कन्नड सिक्कून येता पद सांगता संची. ऑल द व्हेरी बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. चकोरी चंद्रमंचके बा चंद्रमंचके बा चकोरी चंद्रमंचके बा जोन्न जेनिदे बायारिदे जोन्न जेनिदे बा चकोर चुंबना चकोरी चंद्रमंचके बा. चुंबना चकोरी चंद्रमंचके बा चंद्रमंचके बा चकोरी चंद्रमंचके बा. थँक्यू. इतली तरी हें पद आमकां मेल वॉयसांत आयकून गोत्तसिलें हाजी फिमेल वॉयसांत आयकुचें मेळ्ळें आमकां. वैष्णवी थँक्यू सो मच. पुतूर पांडुरंग नायक माम तुमकां कशें दिसलें वैष्णवी परफॉर्मन्स. ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಯಕ್ तूं ಕೊಚ್ಚಿ ದಕ್ಕೂನ ಇಲ್ವಾ ಅವೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಯ ಅಂತುಲ ಅರ್ಥ ಕಳ್ತಗಿ
उणे सगळं म्हणा जाते बट तुवें आजी चांग रितीर म्हणला तुगेलो वॉयस आनी चांग सूट जाला कसले एज आहे न्ही चांग जाला इथं देव बरें कर चांग जाला थँक्यू ಧನ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರೌಂಡಾಚ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಏಂಚಿಕಿ म्हणो तवळीतलेची देशभक्ती आमी फिलींग आतासील इंच फुल्ल ಅದು सडन जावन एक मेलोडी फील आयोच्या जाल्या तुमकां कशें दिसलें वैष्णवी दॅट्स वॉट दॅट्स द ब्युटी ऑफ दीस रावंड ताजे खातीर हे रावंड आसचे आनी तूं पळय हांव तूं हे रावंडात एक चंद आयक असं म्हण म्हणारी आतां मी इटली पद आयकलें न्हय आनी तूं पुरा पद भावगीत जाल्यार प्रेझेंटेशन इज डिफरंट बिकॉज ऑफ दी म्युझिक डायरेक्टर्स ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಯರ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂग तांणी त्या कंपोजिंगा ಬಗ್ಗೆ त्या साहित्या ಬಗ್ಗೆ तांणी कशी आलोचना करता पळय ताजी मितीन जेवण तशी दिसता ताजे खातीर हें रावंड आसचें एक आनी वैष्णवी मस्त छंद जाला गो मा तूं म्हणलें थँक्यू मस्त छंद जाला भारी छंद जाला व्हेरी मेलोडियस हाजे हें एल.एन. शास्त्रीन म्हणलेली एक फिल्म म्हाका ताणें म्हणलेलें बट ताजे पशी फुडें हेची ट्यून अशीची फस्ट म्हणलें P.B. श्रीनिवासान मस्त फुडें 40 वर्सां फुडें P.B. श्रीनिवासान हेची ट्यून म्हणल्यार एक्झॅक्ट सेम तातूंत कसलेंय चेंज ना एल.एन. शास्त्रीन मागीर वापस त्या आनी एक फिल्मा खातीर म्हणलें तसलें दोनी शब्दांत एक चेंज म्हाका कसं म्हणारी त्या वृक्ष परिलंबना म्हणलें तूं वय वक्ष ते वृक्ष नाही वक्ष ते समकोन घे म्हळ्यार तुका खंय मुखार सून खंय म्हणचे जाल्यार कांय तोंदर ना कसले हाजे खातीर सांगची न्हय मागीर तूं भिवची नाका अयो तशें जाल्यार चुकी जाली वे म्हणून न्हय तशें न्हय आनी नेक्स्ट कसलें च्या ताका कसलें च्या ताका दोलू चा दर दोडू नाही चातक दोलू चातक म्हळ्यार एक पक्षी चातक दोलू म्हळ्यार चातक पक्षी म्हणकेची हांव राखत असं म्हण तुका म्हळ्यार प्रेमीक सांगचे तसलें चातक दोलू बायारी दे चकोर चुंबन त्या अर्थ एक प्रेमीक सांगचे तसलें हांव चातक पक्षी कशी राखत आसता पळय पावस येवचे खातीर तशी हांव राखत आसा म्हूण सांगचे चातक दोलू त्या अर्थ दोलू म्हळ्यार तें पोरणी कन्नडांत 2-3 नमन आसा तशी तुका ऑफकोर्स हें टफ साहित्य तितली सुलभ ना बट छंद करून म्हणला मात देव बरें कर थँक्यू धन्यवाद नायक मामा थँक्यू वैष्णवी ऑल द बेस्ट आतां मुगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट भव्या पै भव्या आजी खंयचे कविले पोएट्री सेलेक्ट कोन्न आयलेंच तुमी कलावती सिनेमा ಅಂತ ಸುಚೆ ಕುಹು ಕುಹು ಪದ ಕುವೆಂಪು ತನ್ ಬರೈಲೆ ऑल द वेरी बेस्ट मस्त छंद कोन्न प्रेझेंट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು कुहू 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 ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುವ ಕಿನ್ನರ ಕಂಠದ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕುಹೂ 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 ಮಾವಿನ ತಳಿರೋಳು ದೇವತೆಯಂದದಿ ಮಾವಿನ ತಳಿರೋಳು ದೇವತೆಯಂದದಿ ನೀ ನಡುಗೆ ನಾನು ಕಾಡುತ್ತೀಯೇ ಕುಹು 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 ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲೆಯ ಕರೆ ತಳಿದಿಹ ಮಾಮರ ದುಯ್ಯಲೆಗೆ ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲೆಯ ಕರೆ ತಳಿದಿಹ ಮಾಮರ ದುಯ್ಯಲೆಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯದ ನವ ಸೌಂದರ್ಯ
ಹುಡುಗಿಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ಬನವಿದೆ ಹೊಸವಯ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ಬಿಂಕದ ಹುಡುಗಿಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ವನವಿದೆ ಹೊಸವಯ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಮಧುರ ವಿಹಂಗಮ ಕವಿಯ ಕೋಗಿಲೆ ಮಧುರ ವಿಹಂಗಮ ಕವಿಯ ಕೋಗಿಲೆ ಕವಿಯನು ಕರೆಸುರ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕುಹು 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 ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುವ ಕಿನ್ನರ ಕಂಠದ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕುಹು 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 ಆಹಾ ಆಹಾ ಕುಹು 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 ಕುಹು. धन्यवाद. भव्या तुमगेल परफॉर्मन्स कशी फील जालें लायक जाला लायक जाला वा शंकर शेणी मॅम तुम्ही कसं सांग त्यांची भव्या हां मॅम. भार लायकून म्हणलं गो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆನ ವೇರ್ ದೊಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಗೆತ್ತಾನ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜತ್ತशिल वय बट इट इज निग्लिजिबल बट इम्पॉर्टन्स सूक्ष्म अति सूक्ष्म असता वय ते अनेक लायक देता बट आज तू म्हणल्यानच पड भार लायक देना भार लायक फील असेल तेव्हा थँक यू मॅम. तुका वायस त्या पद्दे लायक सोडत तशी नाही वय आणि त्यांनी तुका लायक ऑपरेट केलें लायक मेळ्ळें न्ही देवा देतो Thank भारी you. खुशी ते पद्दे लायक देतो लायक म्हणला स्वरा सुद्धा जाऊन बार लायकून म्हणला थँक यू मॅम. धन्यवाद शंकर मॅम. नायक मॅम तुमगेल कमेंट्स भव्या हां मॅम. तुगेल गायन भव्य जावन आशिल्लें थँक यू हें मॅम. कोणाल स्टायला सांग पळोवया मनाडे हां खंयचे पद नाही हें अशी कमेंट करचे कोणाल स्टायला सांग पळोवया मल्ली मामाले हा आज तो ना न्हय ताजे खातीर सगळ्या स्टायलार हांव सांगिल्लें भव्या तुगेल गायन भव्य जावन आशिल्लें म्हणून बद्द चंद जाला मा चंद Thank you. जाला तेची ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ आत ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಶೇ ओके आणि हें म्हणलें कोण गोतच न्हू तुका कोणे मनाडे हां मन्नाडे तुगेलें हें सिलेक्शनाक म्हाका खुशी जालें कित्याक म्हळ्यार अदरवायज आमकां फिल्म प्लेबॅक सिंगर्साना भावगीते म्हणल्यार आयकूं मेळचें मस्त उणें वय फिल्माक हें कुवेंपूल साहित्य वय कुवेंपूल साहित्य घेतील मितीन आनी मन्नाडेकरान म्हणयल मितीन मन्नाडेन म्हणटना कशी आयक येता म्हणून ते फिल्म आयकतना एक फिल्म पदशें आमकां फील जायना भावगीते पिक्चरायज्ड म्हूण दिसता वय दॅट इज द ब्युटी ऑफ दॅट सॉंग सिनेमा पळयतना सिनेमा पदशें दिसना सिनेमा पदशें दिसूंकय ना तें भावगीते पिक्चरायज केला चित्रीकरण केला अर्थ जावचे खातीर म्हणून तसर चंद पद चंद कोण प्रेझेंट केला जाल्यार एक विचार तुका हांव सांगूक एक आशी पावता कसं म्हणारे तुगे लागीं म्हाका एक्सपेक्टेशन्स आनी मुखार मस्त चड आसता जायत मग तूं त्या लेवला वच्चू का तूं जायत कळना हांवें आज चंद जाला म्हणाला आज कैद फायचे एक्सपेक्टेशन विंगड आसता जायत जायत ना जायत. गुड धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू भव्या. Thank you. आणि के लायक कोण परफॉर्म करचे तशें जावं तुमी ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक यू. हांगाक आमगेले आईचे एपिसोड मुक्ताय करचे समय येयला. आईच्या दिसांत आमकां निर्णायक जावन साथ दिलेले ते जाल्यार शंकर शेणे माम तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीची पुतूर पांडुरंग नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद. महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकां मोगान धन्यवाद सांगता आसा. तशीची आमगेले पार्टिसिपेंट्सान तांगेल पद तुमगेल तनाक रीच जावच्याक मेन रिजन म्हळ्यार आमगेली ऑर्केस्ट्रा टीम तांणी तितले भाव तांणी एक्स्ट्रा ॲड करनी जाल्यार मोस्टली आमगेले सिंगर्स जाले फील तितले तुमकां रीच जायना आशिल्लें. तशी इतले अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टिमान तूं आमगेलो तो साथ दिलेले ते जाल्यार कीबोर्ड वाजयले ते जाल्यार दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद. फ्लूट वाजयले ते जाल्यार लोकेश संपेगे तुमकां धन्यवाद. तशीची रिदम पाडारे साथ दिलेले ते जाल्यार राघवेंद्र रंगदोळ तुमकां धन्यवाद. तबला साथी जावन आशिल्ले ते जाल्यार श्रीदत्त प्रभू तुमकां धन्यवाद. तशीची कॅप्टन ऑफ द टीम अभिजीत शेणे अभियण्णा तुमकांय धन्यवाद. हांगाक आईचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता आसतांची अनेक एपिसोडा ओटू तुमगेले ड्रामे येतांची नमस्कार.